नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी साहित्य कुशलन एम शेषगिरी प्रभू हांगेले परिचय दितस. कोच्ची राया लागी साहित्य कुशलन म्हळेले बिरुद घेतिले एम शेषगिरी प्रभू मलयाळम संस्कृत भाषेचो व्याकरण पंडित आणि समाज सुधारक जावन आशिल्ले. तांणी 3 ऑगस्ट 1855 इसवेंतू केरळा राज्याचे तलचेरी गांवांत जल्मले. तांगेले असामान्य बुद्धिवंतकाये निमित्त तांगेले सेकंडरी शिक्षण इंग्लिश माध्यमांत जाल्ले. मेट्रिक्युलेशनांत बरो अंक जोडिल्ले तांणी FA परीक्षेंत जोडील अंक बरो म्हणून दाखल जाला. FA पदवी जोडल्या उपरांत शेषगिरी प्रभून तल्लीचेरीचे शाळेंत मलयाळम आणि इंग्लिश भाषेचो शिक्षक जावन वृत्ती आरंभ केले. त्याच वेळार तांणी तल्लीचेरीचे कॉलेजांत संस्कृत आणि इंग्लिश भाषेंत BA पदवी जोडली. 1892 इसवींतू तांकां डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स म्हणून नेमणूक जाल्ले. उपरांत तांकां मंगळुराचे सरकारी महाविद्यालयांत उपन्यासक जावन नेमणूक जाल्ले. 1903 इसवींतू तांणी स्नातकोत्तर पदवी जोडली. तांकां राजमंड्रीचे तरबेत विद्यालयांत उपप्रांशुपाल जावन वर्ग जाल्ले. 1914 इसवींतू तांगेले निवृत्ती उपरांत तांणी कोच्चीचे TD स्कूलाचे मुखेल शिक्षक जावन वावर केले. तांणी मद्रास विश्वविद्यानिलयाचे शिक्षण समितीचो सांदो जावन संस्कृत आणि मलयाळम भाषेचो वावर केला. केरळ राज्याचे केरळा पाणिनी म्हणून ख्याती घेतिल्ले राजकुटुंबा सदस्यान रचयिल्ले केरळ पाणिनीयम म्हळेले ग्रंथाचे विमर्शा तयार करून पत्रिकेंतू 10-20 लेखन बरोवन प्रकट केलेले ख्याती शेषगिरी प्रभूक पावता. तांणी बरयिल्ले केरळ पाणिनीयम विमर्शनात्मक कृतीक मलयाळम विद्वांसाले आदर आणि तोखणे लाभला. तांणी कोंकणी भाषे इतिहास विशयांत सರಣಿ लेखन बरोवन प्रकट केला. तांणी बरयिल्ले कोंकणी ब्राह्मणर परंपरा लेखन रसिकरंजनी आणि सारस्वत बोधिनी पत्रिकेंत प्रकट जाला. साबार वर्सां उपरांत तें लेखन सुकृतींद्र रिसर्च इन्स्टिट्यूटान पुस्तक रुपार प्रकाशन केला. तांगेले पयले कृती पार्वती परिणयम 1888 इसवींत प्रकट जाला. नागनंदम, वत्सराज चरितम, वेदव्यासन, व्याकरणमित्रम, व्याकरणामृतम, व्याकरणदर्शनम, बालव्याकरणम, शिशुमोदकम तांणी प्रकट केलेले इतर प्रमुख कृती. तांणी कोंकणी म्हणयो, प्राथमिक व्याकरण आणि कोंकणी शब्दकोश संपादन केला. संध्यावंदन बद्दल तांणी बरयिल्ले पुस्तक अपूर्ण आशिल्ल्यान तें प्रकट जायनी. त्या कालांत गौड सारस्वत ब्राह्मणांगेले लग्नाचो रितीरिवाज 7 दिवस चलताले. ह्या विशयाक विरोध करून समाज सुधारक जावन शेषगिरी प्रभू मामान मंगळुरांत घडलेले प्रथम GSB संमेलनांत एक प्रबंध मंडन केले. तांगेले ह्या भाषण आयकलेले साबार लोकांक 1 दिवसाचे लग्नानिमित्त खूब खर्च उणी येताले म्हणून तांकां अभिनंदन केले. 7 दिवसाचे बदलाक वेदाक अनुसार जावन 1 दिसाचे लग्न कशी करयेत म्हळेले विशयाचेर मांडयिल्ले प्रबंध ऋग्वेदीय विवाह प्रयोगम म्हळेले नांवारी प्रकट केला. तांणी वेद शिक्षण दिवचे खातीर तलचेरींतू वेद वेदांग
पाठशाला स्थापन केला. त्यांनी तलचेरी देवळांतू धार्मिक प्रवचन दितलेंती. गोवा राज्याचे कवळेंतू घडलेल्या तिसरे GSB संमेलनाचो अध्यक्ष जावन शेषगिरी प्रभू मामू आशिल्लेंती. मलयाळम भाषा साहित्याक दिल्लेले देणगे खातीर कोच्चीचे राय रामवर्मान तग्गेल षष्टब्दी समारंभांतू शेषगिरी प्रभूक भांगरा पदक आणि साहित्य कुशलन बिरुद दिवन गौरव केला. 24 मे 1924 इसवेंतू शेषगिरी प्रभू देवाधीन जाल्लेंती. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन नमस्कार.